नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे या बुलेटिनात तुमका येवकार. हांव वर्षा आश्वेकर. सविस्तर खबरां आदी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. जीएमसीच्या दोतोरांचो विषय सोंपलो. सगळ्या टॅक्सीकारांक विश्वासात घेवन टॅक्सीकारांचो विषय घालतले जाग्यार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे आश्वासन. गोय हेरिटेज धोरणाक मान्यताय. 22 जुलयाच्यान विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशनाक सुरुवात. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती. क्रायम ब्रांचीन धुळेर म्हापशा धाड घालून जप्त केलो. 30 किल गांजो तस्करी प्रकरणात धुळे महाराष्ट्रांतल्यान सुखदेव कोळी आणि रवींद्र भिल या 2 तरणाट्याक अटक. कलांगूट रेस्टॉरंटात वेटराक मारपेट प्रकरणात दोगांक 2 दिसांची पुलीस बंदखण. शुक्रारा जातली फुडली सुनावणी. सांतपिऱ्याच्या चलयेचेर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात परवरीच्या दोगांक अटक. आक्षे पुलिसेची कारवाय. आणि लायनमॅनाच्या मरणाचो अहवाल आयलो, पूण आपल्याकडे पावपाक लागतले आनीक 2 दीस, सांगता वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर. आता खबरो विस्तारान. जीएमसीच्या दोतोरांचो विषय सोंपलो. सगळ्या टॅक्सीकारांक विश्वासात घेवन टॅक्सीकारांचो विषय जाग्यार घालतलो म्हणून दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मंत्री उलयतालो. आंदोलनाक बशिल्ल्या जीएमसीच्या दोतोरांचो विषय सुटावो जाला. दोतोरांकडेन चर्चा करचे पयलीं आनी चर्चा केले उपरांतूय भलायकी मंत्र्याकडेन हे विशीं उलयला, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. तशेंच सगळ्यांक विश्वासात घेवन टॅक्सीवाल्यांचो विशय सोडयता म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलें. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. पण सरकारला सर ऍडमिस टॅक्सी पाहिजेच का? सरकार टॅक्सीचो विषय हांव सगळ्या जाणांक विश्वासान घेवन सोडयता. म्हणजे एकाच लायनीन थांबय मराठीत सांगायचं, सगळ्यांना विश्वासात घेवन मी टॅक्सीचा विषय सोडवतो. पण सर चड डिले जालो अशी दिसना. एग्रिगेटरा विशीं टॅक्सीकारांकडेन उलोवपाची आपली तयारी आसा. सगळ्यांक विश्वासात घेवनूच हो विषय जाग्यार घालपाक जाय, अशी येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो सांगता. After taking all opinions, it will go to the cabinet, and even before it goes to the cabinet, we will also be discussing this issue in our party, because the party also has to be taken into account, their opinion. After all this exercise, then the final draft notification will come, and that time we will be deciding, and there is no question of forcing anything down their throat. What I have been saying right in the beginning, they can come with their own app. Even now I am saying, come with your own app, local Goans, local taxi वाली जेन्ना तुम्ही मोडटा तुम्ही तुमचे ओन ॲप घाला. म्हणजे आमकां मातशें पूण प्रॉब्लेम ना. आनी तशें जाल्यार तेंकांय बरें आमकांय बरें. भायले हाडटले, भायर सून हाडटले, कितें फायदो भायले हाडून? वॉट इज द यूज फॉर गोवा? वी ओनली वॉन्ट दॅट ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम शूड बी स्मूथ, सिमलस. लोकांक प्रवास करपाक मेळपा जाय. आणि तेंचेरूच जे स्टोरी करता बाकीचे थोडेशे टुरिस्ट येवन जे आमी हातभर टुरिस्ट व्हायरल जातात ते जावपाचे बंद जातले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोय हेरिटेज धोरणाक मान्यताय दिल्या. चिमला येवपा आशिल्ल्या युनिट मॉलाच्या कामाची निविदा काढल्या. तशेंच 22 जुलयाच्यान गोय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाक सुरवात जातली, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. गोय हेरिटेज धोरणाक मान्यताय दिल्या. चिमला येवपा आशिल्ल्या युनिटी मॉलाच्या कामाची निविदा काढल्या. तशेंच विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 22 जुलयच्यान सुरू जातलें. 1 post for the department in the ENT, 2 posts for the department of pediatrics, and 2 posts of the audiology for the department of the pediatrics in GMC. हांकां पोस्ट घेवपा खातीर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर आयच्या कॅबिनेटात अप्रुवल दिले. Operation and maintenance of the 10 MLD water treatment plant at Maisar Panchwadi, ex post facto approval dile. Approval of the adoption of the Goa State Heritage Policy for its implementation. Heritage policy तुमकां आमचे मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय ही पॉलिसी पुरा एक दीस एक्सप्लेन करतले, बट त्या पॉलिसीक आयज अप्रुवल दिले.
appointment of the one post of the veterinary officer on contract basis for the period of 1 year in the forest department for the deployment at Bondla Zoo. 5 posts of the anesthetic assistant in the department of the anesthesiology in the Goa Medical College and Hospital Bambole. हाच्या खातीर sanction दिली. 19 vacant posts of the medical officer and 4 ENT surgeon on contract basis under the Directorate of Health Services. Initially period of the 1 year and till the filling of the post on the regular basis. हे तांकां आयच्या कॅबिनेटात अप्रुवल दिला. Summoning of the assembly, okay, from 22 July. ती मागीर सांगतलो गव्हर्नरा कडल्यान आयल्या उपरांत डिसायड जाता. अपॉइंटमेंट ऑफ द it is an appointment of the state designated department of the implementation of the right of the way in the IT departmentaच्या अंतर्गत. Okay. Construction of the Unity Mall Goa Chimbal हाजी ऑर्डर आज दिली वर्क एडवायझरी बोर्डाक आसली. मंत्रिमंडळ बसकेतले हेर महत्वाचे निर्णय. गोंय हेरिटेज धरणाक मान्यताय. म्हैसाळ पंचवाडी 10 MLD उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाक मान्यताय. रान हक्कांचे दावे निकालात काडपा खातीर नव्या सर्वेराची नियुक्ती. कंत्राटी पद्दतीचेर वेटरनरी अधिकारी नेमपाक मान्यताय. एनेस्थेटिक असिस्टंटांचे 5 जागे भरतले. कंत्राटी पद्दतीचेर 19 वैजकी अधिकारी, 4 ENT सर्जन घेवपाक मंजुरी. 22 जुलैच्यान पावसाळी अधिवेशनाक सुरवात. चिमला येवपा आशिल्ल्या युनिटी मॉलाची वर्क ऑर्डर दिली. वागेरी आनी सांग्यार 4G टावरा खातीर जमीन दिल्या. आनी मांद्रे गांवांत मसणभूंय आनी हेर कामां खातीर 2000 चौखण मीटर जमीन दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. क्रायम ब्रांचीन धुळेर म्हापशां धाड घालून 30 किल गांजो जप्त केला. या गांजाची किंमत सुमार 30 लाख रुपया आसा. या प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन धुळे महाराष्ट्रांतल्यान सुखदेव कोळी आणि रवींद्र भील या 2 तरणाट्यांक अटक केल्या. तशेंच गांजो तस्करी खातीर वापरिल्ली कार आणि मोबायल फोन्स जप्त केल्या. क्रायम ब्रांचीन धुळेर म्हापशा धाड घालून 30 किल गांजो जप्त केलो. ह्या प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन धुळे महाराष्ट्रातल्या सुखदेव कोळी आणि रवींद्र भील ह्या 2 तरणाट्यांक अटक केली. धुळेर म्हापशेच्या पेट्रोल पंपा लागीं गांजो तस्करी करपी 2 जाण येतले अशी माहिती क्रायम ब्रांचीक लागिल्ली. हे माहितीच्या आधाराचेर क्रायम ब्रांचीन धाड घालून सुमार 30 लाख रुपयांचो 30 किल गांजो जप्त केलो. मंगळारा मध्यान राती क्रायम ब्रांचीन ही कारवाय केली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पुलीस धुळेरांतल्या पेट्रोल पंपा कडेन पाळत दवरून आशिल्ले. इतल्यार थंय एक महाराष्ट्र पासिंग कार आयली. कारीत 2 जाण आशिल्ले. तांची उलट तपासणी केली. तशेंच गाडयेंत भितर सोद घेतले उपरांत गाडयेच्या डिक्कीत 30 किल गांजो आशिल्ल्याचे पुलिसांक दिसून आयले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कलंगूट वाठारांत एक रेस्टॉरंटात बिर्याणी खावन पयशे फारीक करिनासतना 2 जाणांनी वेटराक मारपेट केल्ली. वेटरान बील फारीक कर सांगिल्ल्यान दोगांयनी आक्रमक भुमिका घेत वेटराचेर हल्लो केल्लो. ह्या प्रकरणात सामील आशिल्ल्या 2 दुबावितांक कलंगूट पुलिसेन अटक केल्या. कोर्टान तांकां 2 दिसांची पुलीस बंदखण सुनयल्या. कळंगूट वाठारांत एक धक्कोदायक प्रकार घडलो. 8 जुनाक कळंगूटच्या एका रेस्टॉरंटात बिर्याणी खावन पयशे फारीक करिनासतना 2 जाणांनी वेटराक मारपेट केली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण वेटरान जेन्ना ह्या दोगांक बील फारीक करपाक सांगलें तेन्ना ह्या दोगांनी आक्रमक जावन वेटराक मारबडय केली. हो सगळो प्रकार CCTV कॅमेऱ्यांत रिकॉर्ड जाल्लो. मात घडणुकेक 60 वरां जावनय कांयच कारवाय जावंक नाशिल्ल्यान काँग्रेसीन सरकाराचेर फोग काडिल्लो. नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेची 11 वर्सां मनयता जाल्यार दुसरे वटेन गोंयकार 11 वर्सां भिवन जगता. प्रमोद सावंताचे गुंडाराज चालू आसा हे जंगल राज अशें गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष अमित पाटकराचें म्हणणें.
मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हल्लो करप्यांनी आपलो राजकीय संबंध आशिल्ल्याचे दाखयले तशेंच अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांकडे संबंध आशिल्ल्याचो दावो केल्ल्याचे सामकार आयला. ह्यान पयलीं ह्या दुबावितांनी पयशे दिनासतना जेवण केलां अशें वेटराचें म्हणणें. ह्या प्रकरणात कळंगूट पुलिशेन अभिषेक सुतार आणि दीपक कुमार सिंग ह्या दोगांय दुबावितांक अटक केल्या. कस्टमर है, खाना खाए, खाने के बाद लॉलीपॉप मांगे और पीस मांगे, दिया मैंने. जब उसको पैसा देने की बारी तो बोला मैं क्लियर का भाई हूँ. उसके बाद लगा फिर मेरे को मारने लगा, ले जाकर अंदर बहुत मारा जोर. और ये बाहर आकर कांच उड़ तोड़ दिया शॉप का. इधर से गया है. ये कितने बजे हुआ था सब? सुबह 6 बजे. सुबह 6 बजे. हाँ, 8 तारीख को 6 बजे पैसे नहीं दिया तो मांगने लगा, मेरे को बहुत मारा. महीने पहले और आया था, यही बंदे आए थे. खाना खाया, पैसे नहीं दिए, लेकिन उस टाइम और लोग थे इसलिए कुछ नहीं बोला. अच्छा. उस टाइम मैं अकेला था, मौका फ़ायदा उठा लिया कि पैसे पूरा गले में का लेके भाग जाऊँ. नहीं दिया इसलिए लगा मुझे मार दिया. लोग किया था, बाथरूम चाबी लेकर बैठे. हाँ, नहीं, अगर लोग खुला होता तो लेके भाग गया होता. कभी कभी क्या कभी आता है, महीने में 1-2 बार आता है. मैं 1-2 बार यानी आते हैं वो बंदे यहाँ पे. अच्छा, पिए हुए थे क्या? जी, यहाँ पे मेरा काम. हाँ, और एक मेरे एक और लड़का था, उसको भी मारा अंदर ले जाकर. I'm drunk always, and even that day Both we were full drunk. high. And when he destroyed my property, like he destroyed the glass over there, and the mosquito that device is there, he broke that also. बहुत were drunk. They were so drunk that after destroying my property, he fell over here. It's there in the camera recording. He couldn't control himself. They had a TVS Jupiter. I clicked a photo. My father clicked a photo of it, and they ran away here that way. नहीं बोले इतना हिम्मत कहाँ से आ रहा है लोगों में कि दिन दहाड़े ऐसे मारा मारी करें, किसी के रेस्टोरेंट में जाके खाना खाए और पैसे देने से मना कर दें. They even asked him, बाबा कितना पैसा है निकाल. That bearded guy दीपक. 2 बंदे आए यहाँ पे खाना खाने के लिए और उन्होंने खाना भी खाया. और खाना खाने के बाद में ये हमारे स्टाफ है, इन्होंने दिया उसको खाना और 2-3 बार उन्होंने और ज़्यादा खाना लिया. तो बाद में ठंडा ना पिया, लॉलीपॉप वॉलीपॉप सब खाया उन्होंने. जब पैसे की बात आई तो उन्होंने बोला इसको कि मतलब जानते हो मैं कौन हूँ, और थोड़ा इनको दादागिरी दिखाने लगे. इनको घसीट के लेके गए मारे और बोले हम लोग हमारे कज़न FDA में हैं और पुलिस में हैं, अगर आप पैसा हमसे मांगो तो तुमको वो कर देंगे. और इनको बहुत मारे उन्होंने लेके जाके अंदर. मेरे एक और स्टाफ को मारे. हांव रिप्रेजेंट करता अभिषेक सुताराक, हू इज अपॅरंटली अक्यूज नंबर 1 इन दिस केस. आनीक ते 2 जाणां भुरगे एक रेस्टॉरंटान वचून ड्यू टू सम रिजन कितें तरी तांचो वाद जालो काय कितें आमकां एक्चुली खबर ना कितें जालें तें, पूण वचून ते वेटराक एसॉल्ट करताले. आनीक सद्या तांकां रिमांडाक प्रोड्यूस केला बिफोर ऑनरेबल म्हापसा GMFC. आनीक ऑनरेबल जजान तांकां 2 दिसाचो रिमांड दिला, आज ग्रांट केला. And the next hearing is on Friday morning. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. सानपिरायेच्या चलयेचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात आक्षे पुलिशेन परवरीच्या 2 जाणांक अटक केल्या. अल्पवयीन 3 चलयेंचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात विनय नाईक आनी अल्तफाज मुजाफर हाका पोलिसांनी कलांगूटच्यान एका हॉटेलांतल्यान अटक केल्या. तशेंच चलयेंचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात तांचेरूय गुन्यांव नोंद केला. सानपिरायेच्या चलयांचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात आक्षे पुलिसांनी परवरेच्या 2 जाणांक अटक केल्या. 7 मेच्यान आपले चली बेपत्ता आशिल्ल्यान पालकांनी आक्षे पुलिशेंत कागाळ केल्ली. आक्षे पुलिसांनी सोद मोहीम सुरू केल्या उपरांत कालांगूटच्या एका हॉटेलात 2 अल्पवयीन चलयां वांगडा बेपत्ता आशिल्ले चली सापडले. ह्या 3 चलयां वांगडा आशिल्ल्या विनय नायक आनी अल्ताफ मुजावर हांकां पुलिसांनी ताब्यांत घेतल्या उपरांत त्या दोघांनी अल्पवयीन चलयांचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याचे सामकार आयले. ह्या प्रकरणात आक्षे पुलिसांनी तांचेर गुन्हो नोंद केलो. आक्षे रावपी एका फॅमिलीन आपल्या 11 वर्सांचे जे चली आसा ते मिसींग असल्याची कागाळ आक्षेच्या पुलीस स्टेशनाचेर केली. या कागाळीच्या आधारे PSI ऋषिकेश रायकर तसेच LPSI दीपिका परवार हांच्यांनी एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट केले.
ते चली जे आशिल्ले ते 7 तारखेक आपल्या घरांतल्यान भायर सरिल्ले आनी दुसऱ्या दिसा 8 तारखेक जेन्ना आपले चली परत घरा येवंक ना आनी ते खंय तरी मिसींग आसा ही खबर जेन्ना तांकां कळ्ळें तेन्ना तेंच्यांनी मिसींग कंप्लेन जी आसा ती आक्षेच्या पुलीस स्टेशनाचेर केली. PSI आणि LPSI हांच्यांनी एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करना फुडें जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन चालूच आशिल्ली तेन्ना तांकां एक अशी लीड मेळ्ळी की ह्या 11 वर्साच्या मायनर चेडवा वांगडा आनी 2 खंय तरी मायनर चेडवां आसात, एक 13 वर्साचे आनी एक 15 वर्साचे. इन्व्हेस्टिगेशन एके वाटेक चालूच आशिल्ली आनी खंय तरी जे टेक्निकल सर्वेलियन्स आसा त्या मदतीन तांकां एक अशी एक लीड मेळ्ळी की हे तिगूय मायनर चेडवां जी आसा ती कालांगुटा एका हॉटेलांत आसात म्हणून जे वेले तर ह्या दोन्ही चल्यांका तेंच्यांनी आपल्या ताब्यात घेतली. इन्व्हेस्टिगेशन करता आसतना तांकां अशें कळ्ळें जेन्ना ह्या दोन्ही भुरगे आनी जी मायनर चेडवां आसली तेंचे कडेन इंट्रोगेशन करताले तेन्ना अशें कळोन येयलें की जी मायनर चेडवां आशिल्ली ह्या तिगा चेडवां मदले जी 2 चेडवां आशिल्ली, एक 15 वर्साचे आनी एक 13 वर्साचे, खंय तरी ह्या 2 चल्यांनी तेंच्या वांगडा खंय तरी सेक्शुअली अब्यूज तांकां केल्ले आसा. ह्या कंप्लेनीचेर आक्षेच्या पुलिसांनी हे 2 चले जे त्या चेडवां वांगडा मेळिल्ले त्या दोन्ही चल्यांका आक्षेच्या पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले आसा आनी ह्या दोन्ही चल्यांची नांवां आसा. जो पयलो रावपी आसा पर्वरी हांगासरलो आनी ताचें नांव आसा विनय नायक, तर दुसरो आसा अल्ताफ मुजावर म्हणून, हो एकटो 19 वर्साचो तर दुसरो 21 वर्साचो आनी दोन्ही रावपी पर्वरी ह्या भागांतले. तर दोगांयंका आक्षेच्या पुलिसांनी सध्या अरेस्ट केल्ले आसा आनी फुडली जी कारवाई आसा ती आक्षेचे पुलीस करीत आसात. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर्स नेहा असोटीकर. शॉक लागून मरण आयिल्ल्या लायनमॅनाच्या मरणाचो अहवाल निमणो मुख्य अभियंत्याकडे पावला. ताचे कडल्यान हो अहवाल आपल्याकडे पावपाक आनीक 2 ते 3 दीस लागतले म्हणून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर सांगता. पयलींच अहवाल येवपाक कळाव जाला आनी आतां मुख्य अभियंत्या कडल्यान अहवाल वीज मंत्र्याकडे पावपाक लागून 2 ते 3 दीस कशे लागतले ते पळोवपाक मार्ग ना. पळयात पुराय बातमी. ट्रान्सफॉर्मराचेर दुरुस्तीचे काम करतना होंडा 70 वाठारांत चंद्रू गांवकार ह्या लायनमनाक शॉक लागून मरण आयिल्ले. दुरुस्ते खातीर होंडा वाठारांत लायट बंद आशिल्ली आनी ट्रान्सफॉर्मराचेर काम सुरू आशिल्ले. हे काम करतना चंदू गांवकाराक शॉक लागिल्लो. लायट बंद आसतना चंद्रूक शॉक आयलोच कसो असो प्रस्न निर्माण जाल्लो. हाचेर उपरांत बोवाळ जातकीर वीज मंत्री सुदिनान चवकशी करून अहवाल दिवपाक सांगिल्लो. सुरवातीक 2 दिसांत अहवाल येवपाचो आशिल्लो पूण उपरांत ताका 8 दीस गेले. 2 दिसांनी येवपा आशिल्लो अहवाल आतां सुमार 1 म्हयन्या उपरांत मुख्य वीज अभियंत्या कडेन पावला आनी आतां तो वीज मंत्र्याक मेळपाक आनीक 2-3 दीस लागतले खंय. सर, लायनमॅनाचो जो रिपोर्ट येवपाचो आशिल्लो इंजिनियराकडे पावला. ही विल फॉरवर्ड टू मी बाय अनदर 2 to 3 days. I don't know what is the report, but report has come to the chief engineer as per my knowledge. सो आनी कितें प्रिकॉशन्स तुमी घेता? हय, आमी आतां ते जे पळय गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीन डिवायस एक हें केलां, एक हेल्मेट आनी घड्याळ ते घेवपाचें ठरयलां. तुमी ते लॉन्च केल्ले तो लॉन्च केला. कितले तुमी अशें मागयले? हय, इमिडिएट आतां ऑर्डर दिता. कितले मागयले डिवायस ते? मिनिमम 100 तरी येता इमिडिएट. ती तयार जावपाक जाय. मागयलें म्हणून जालना, तयार जावन ते आमच्या हातांत उरता. सो एज अर्ली एज पॉसिबल वील सी दॅट कित्याक असलें इन्सिडंट रिपीट जावपाक जायना परत. कोणाचें आमच्याच गरजेची. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. रस्त्याचेर बेकायदेशीररित्या केल्ल्या अतिक्रमणाचे उच्च न्यायालयांत कारवाय करपाचो निर्णय घेतला. तातूंत नगरपालिका आक्षेप करची ना अशी माहिती नगर अध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान मडगांव नगरपालिकेच्या खासा बसकेत दिली. संसोडे कडेन आशिल्ल्या नव्या कब्रस्तान आनी कपेल संदर्भातलो अतिक्रमणाचो विशय उच्च न्यायालयांत विश्वासात घेवन सुटावो करपाक नगरसेविकाक सांगला. तशेंच पालिका मंडळाची प्रलंबित कामां पुराय करतले असो यत्न तांच्यांनी सांगला अशी माहिती नगर अध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान सांगले. सगळ्यात पयलीं म्हळ्यार जे हॉनरेबल हायकोर्टान जे डायरेक्शन दिलें इलिगल एनफोर्समेंट्स ऑन द स्ट्रीट्स रोड वाय रोड वायडनिंग
ते एक्चुअली नॉर्मली सगळे ऑल द 14 म्युनिसिपालिटीज हॅज टेकन दिस ब्रॉट बिफोर द काउन्सिल्स and inform the councillor that High Court is doing a so मोठो अशें हांवें काउन्सिलाक इन्फॉर्म सगळ्यांक केले कडेन आसा आमच्या तातूंत इंटरफियरन्स करना लेट द ऑल द ऑथॉरिटीज टू एक्ट एज पर द हायकोर्ट आमचे इंटरफियरन्स खंयच आसपाना ते ओल्ड चॅपल जे कब्रस्तानाचे चॅपलाचे ते एनक्रोचमेंट आता कितें तरी रोड मिळतात तांचे ऑलमोस्ट हायकोर्टाक दे आर कम ऑन कन्क्लुजन ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द आमचे से आशिल्ली की वी हॅव टू डिसायड ते आमी ऑलरेडी काउन्सिलाकी परमिशन दिल्ले कडेन आसा जो ज्या वेळार हांव 2 ऑक्टोबर 2022 ह्याच्या टेबलाचेर बसलो तेन्नाच्यान खुबशे ओल्ड इश्यू हे काउन्सिलान म्हाका पेंडींग आशिल्ले म्हाका तेजी 16वा काय 17वो इश्यू that I have brought before the council and tried to resolve it. एक म्युनिसिपल गार्डनाचे आमी एक पयलें रेजोल्युशन घेतिल्लें गार्डना भितर ती बिल्डींग गणपती पुजता तें एकदम नवें स्ट्रक्चर नवें बांदचें आनी हें जे ओल्ड स्ट्रक्चर आमी लेबर जे रावता लेबर आसता तें म्हणजे तातूंत एक एडिशन केलां ऑलरेडी गव्हर्मेंट डिसायडेड टू टेक ओवर दॅट वर्क सरावंडींग गार्डन जे बाग आसा पळय बाग ते बाग काडपाचे आनी त्या बागा बद्दल दुसरे भितर कितें तरी रेनोवेशन करपाचें तो एडिशनल एस्टिमेट ऑलरेडी गव्हर्मेंट एक्सेप्ट केला ऑलरेडी दे आर स्टार्टेड वर्क फायर हायड्रंट टँक जे आमी आमचे ओल्ड पिकअप स्टँडाचेर बसयतात आनी ते ऑलमोस्ट जागा तांकां हें करून तो टँकाचे ऑलरेडी सगळे जाल्ले कडेन आसा अणजूण वाठारांतले लोक उदका खातीर अजूनय वळवळे काडटात. फाटले 7 म्हयने जाले उदक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी परतून एकदा म्हापशाच्या उदका स्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांक घेराव घातलो. उदकाचो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. हणजूण पंचायत वाठारांतल्या लोकांक पिवपाच्या उदका खातीर वळवळे काडचे पडटात. फाटले 7 म्हयने जाले उदक येनाशिल्ल्यान लोकांनी उदका स्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांक घेराव घातलो. फाटल्या म्हयन्यात उदकाचो प्रस्न घेवन लोकांनी उदका स्रोत खात्याच्या कार्यालयांत वचून अधिकाऱ्यांक घेराव घातिल्लो. लोकांक स्वताचे पयशे खर्च करून टँकराचें उदक विकतें घेवचें पडटा. गरीब परिस्थिती आशिल्ल्यान आमकां दर खेपे उदक विकतें घेवपाक परवडना अशें थळावे सांगतात. हे विशीं थळाव्या आमदारान दुर्लक्ष केल्ल्याचें थळाव्यांचें म्हणणें. उदकाचो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी थळाव्यांनी मागणी केल्या. टँकर धाड म्हटल्यार ताका लोक गायस वता. उदकाचो घोट ना आमकां उदीक तोंडान घालतले जाल्यार घोट ना आमी उदकाक रडटा अशें. उदीक तें उदीक खंयचें घेताले पयशे आसांक नाका आमचे कडेन एक तें उदीक घेवपाक सदां उठा. टँकरा वयल्यार टँकर येना सांगा म्हाका. हें कितें सदां उठान हें कितें म्हाजे इतले देवतेक आहा घर जाल्यार म्हाका उदीक येना. सगळो लोक म्हाज्या उदीक व्हरा. आतां वर्स जालें बिलां खंयची फारीक करूं. ती कोण फारीक करतलो बिलां कित्याक धाडटा. आतां कितें फाटले 7 म्हयने जाले सर आतां कितें सांगलां तेंच्यांनी कोण मेळ्ळा आमकां वयर. तनय सर आत्ता आयला न्हू. तो सांगला आपूण आतां तें काम चालू आहा काम कंप्लीट करता तुमकां उदक येतलें 4 दिसांनी 4 दिसांनी आतां 8 दिसां काम चालू टाकयेचें तेन्ना त्या टाकयेचें उदीक काम चालू जालें आमकां उदीक येतलें सांगून आमी आतां 1 म्हयनो जालो येवन गेल्ली. त्या पयलीं येयल्ली अशी आमी दिलायलाशीन गेली ते कळंगोटी गेली तेका खूब आमी एका लोगो कडेन गेले तीन सांगले मार्च एंडिंगान तुमी सॉल्व करता. मार्च सोंपलो एप्रील सोंपलो मे सोंपलो अजून क्षमो येना. आमचे पयले मे खंय उदीक खायना पळय तेन्ना ते सुपाय सुद्दां काडलो त्या सांगलें एका दिवस सोड म्हणून खंय उदीक हांगा मागीर आमी हांगा येयले. हांगा म्हणून 10 दिसांनी सॉल्व करता. फाटल्याक 1 म्हयनो जालो हांगा येयले आमी. 7 म्हयने सर क्षमो उदकलो ना. 7 म्हयने 1 म्हयनो जालो. आतां न्ही हॉटेलां पण आसत न्ही हॉटेल येता तांकां सगळी पंचायत डिनायला लोबो आनी हे पंच आमचे पंचे कितें म्हणटा तुमचे पंचे कितें म्हणटा पंच आयकून घेयना आनी आमदारूय काय आयकून घेयना. 10 दिसांनी आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो म्हणून सांगलेलो. मातसो कितें प्रॉब्लेम आसा तो सारको करता म्हणून आमकां तनय सर आतां मेळ्ळे हांगा. आपूण म्हणून मिडियाच्या फुड्यान येयला तुमी सराक मेळा म्हणून तेंच्यांनी कितें सांगलां तें तुमकां सांगता. सोनार केणीन जो प्लांट आसा तो आतां सद्या काम बंद आसा. ते जाल्या उपरांत हांकां सारकें उदीक येतलें अशें तेंचें म्हणणें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर.
नाकेरी बेतला मसणभूंय विशया वयल्यान वाद सुरू आसा. एकाच जाग्यार खारवी आनी चारी समाजा खातीर मसणभूंय बांदून दिवपाची आशिल्ली, पूण दोनूय समाजांक एकठांय बांदिल्ली मसणभूंय नाका. पळयात पुराय बातमी. नाकेरी बेतलाची मसणभूंय सध्या वादाचो विशय जावन रावला. खारवी आनी चारी समाजाक एकठांय मसणभूंय नाका. मसणभूंय बांदपाक सुवात कमी दिल्या म्हूण एका समाजाच्या लोकांनी सरपंचाचेर आरोप केल्लो. मात आतां सरपंचान ते आरोप न्हयकारले. तशेंच सरपंच म्हूण आपूण लोकांचे प्रश्न सुटावी करतले म्हूण सरपंच प्रितम देऊलकर हांणी सांगले. स्टोन लेआउट केल्लो तेन्ना आमकां ONGCन 3000 स्क्वेअर मिटर लँड दिल्ली फॉर क्रिमेटे, म्हणजे तेंच्यांनी आमकां दिलें आनी मागीर आमी तांकां सांगलें फॉर क्रिमेशन पंचायत ग्रावंड पंचायत घर, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट. एज पर द प्रॉमीस वॉट वॉज डन which is been fulfilling now. आतां सर तुका दिसती पडटा आसतलें हांवें कोणाकूच फटोवंक ना, नागोवंक ना, हें सगळें आसा तशें आसा. ते म्हणटा कितें की हांवें तेंची लँड खाली. हांवें खंय खाली तेंची लँड? कांयच ना. तांचें पळय कितें आसा, तेंची ग्रिव्हरन्स कितें आसा ते सरपंचा मरानूच हाडटले न्ही ते. सो एज अ सरपंच आय विल सॉर्ट देयर प्रॉब्लम. ओके, बट आय नेवर डिनायड हांव तांकां लँड दिवचें ना, हांवें तेंची लँड खाली. हे म्हाजे एलिगेशन्स प्लीज तांकां सांगा. आय वॉन्ट देम टू से म्हाका हें क्लॅरिफिकेशन जाय तेंचे कडेन. हांवें तेंचे कितें चोरून खालां तें म्हाका जाणा जावपाक जाय. लोकांनी कितें आसा ते कायद्यान करचें. बेश्टो सरपंचाक दोश दिवचो न्हय म्हूण केपेचो आमदार आल्टन डिकोस्ता उलयलो. कंट्री रावताय, देर आर वेज एंड मीन्स हाऊ टू एड्रेस अ इशू. कोणाकूय जर दिसता बाबा पंचायतीन कितें दुखयलें ONGCन दुखयलें, तें कायद्यान मुखार वचपाक शकताले. एसली मॉब मेंटॅलिटी कोण फायदो ना. आज म्हाका दिसता कोणें म्हाका स्वता बायल म्हणटा कांकण घाताय, बाकीच्यान कोणें कांकण घायलो न्हय आनी कोणें अशें दोचे न्हू बाबा अमक्याक भितले आनी आम हाटी सोदले म्हूण. कितें आहा तें कायद्यान जावन दिया आनी कोणाकूय दोश दिवपाक हितू ना. आनी समज तरी पंचायतीन हाल म्हळें बाबा आमकां पंचायत दिल्या बिकॉज ऑफ दे आर गुडविल आनी पंचायत गुडविल, नथींग टू डू विथ द क्रेमोटेरियम. कोण सांगता पंचायत 1000 दित म्हूण ही फोटो भर. आनी हांव म्हणटा जेन्ना हांव राजकारणा थोड्या जाण सांगता तुमकां राजकारण करपाक इलेक्शना टायमार राजकारण करे. एसो मेलो मनशाचेर मेलो मोळ्याचेर क्रेमोटेरियमाचेर राजकारण कोणा काय. लोकांक गेलो लोक खबर आहा, लोक केपेकार पीस न्हू. इतले वर्स हें जावं ना. जेन्ना स्वता गेली पंचायत आलो ती पंचायत बांदूलोय जावं ना, एक नळी घालपाक न्हय. हो तरी आमी गायले आमदार जालो म्हणटरीच ओल्ड म्हणटरी सगळ्यांक दिसता कोच म्हणून सत्यार आसून कोण दाखोवपा जाय. आनी असले सरपंच पंच मेंबर्सांक अशें करून धमकी दिवप हें सारकें न्हू. गोमंतक टीव्ही खातीर नाकेरी बेतलाच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकार. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. वर्षा आश्वेकर तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खाशेल्या कार्यावळीं खातीर आनी खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है. और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोंयांत सध्या एक विशय मोठो चर्चेक आयला तो म्हणजे